नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे मैसूरचे पोरंबळू कार्यक्रमाक सक्कड वीक्षकांक म्हगेलें आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकार. आयचे आमगेले सोयरी जावन आसाची श्रीयुत महेश कामत हांणी हांगेले किरू परिचय करून दिता. महेश कामत हांगेलो जन्म 1971 इसवींत कुंदापूरचे कुंबाशी मळेल गांवांत जालो. हांगेलो आनू दिवंगत श्री बालकृष्ण कामत, अम्मा दिवंगत श्रीमती सुनंदा कामत. हांणी ಒಟ್ಟು 8 जन चेडू. तांतू 2 म्हळ्यार जवळ चेडू, 2 चेल्ले जवळ आनी 2 चेल्यो जवळ. महेश कामत स्वता जवळांतूल एक भाव. हांगेले जवळ भयण्यांक दांडेलीचे जवळ भावांक वारडिकून दिला. हांगेल पत्नी श्रीमती विजया कामत, चेडू कुमारी निधी आनी कुमारी समृद्धी. कामत मम, आयच्या कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत. नमस्कार. कुंदापूर भंडारकार्स कॉलेजांत BCom डिग्री घेवन तुम्ही CA करूक म्हणून बेंगलोरा पावलींची. तेन्ना मार कसं जालें? बाय, हांव एक्चुली म्हगेले भंडारकार्स कॉलेजांतू फर्स्ट क्लास पास जालो. CA कोरका म्हणून एक ध्येय दवरून गेलो. एक्चुली एग्जाम जाले दिवस रात्रीकच हांव बेंगलोरा भायर सरून गेलो, बेंगलोरा पावलो. CA कोरका म्हणून गेलो वर्मा अँड वर्मा एसोसिएट्स म्हणून डबल रोडारी तागेले आर्टिकलशिपाक जॉयन जालो. ताण म्हाका सकाळी 9 गंटकून 6 घंटे तूं येवका म्हणून सांगलें. हांव त्या प्रकार तागेले CA गेलो. कडेन हांव कसं लेखलें, बेंगलोर रावचें म्हळ्यार तितलें सुलभ न्ही. आमी म्हळ्यार एक मिडल क्लास फॅमिली तकून आयले म्हणून कसं एक पार्ट टायम काम करता म्हणून आलोचन करता आशिल्लो. मागीर हॉटेल लायन कशी वेंचून घेतली तुम्ही? हय, ते हॉटेल लायन म्हळ्यार हांव म्हणलो पार्ट टायम जॉब कसो एक सोदिता आशिल्लो म्हणटाना आमगेले गोंगोळ्ळीचे जगन्नाथ पै माम तांणी तांगेले पै ग्रूप ऑफ हॉटेल्स आशिल्ले बेंगलोरांतूचे. हांव खंय जॉयन जाले पळय आमगेले वर्मा अँड वर्मा थंय लागींचे तांगेले हॉटेल आशिल्लें. तशी हांव तांकां कॉन्टेक्ट जालो. पै मामा सांगलें अशी पै माम, हांव BCom फर्स्ट क्लास जावन आयलो आशिल्लो, म्हाका CA कोरका म्हणून मस्त आशा आसा. तशीची पार्ट टायम एक जॉब दावका कहलें. म्हळ्यार आमी एक मिडल क्लास फॅमिली वयची वचून सेपरेट घर करून त्या दानाचे बेंगलोर राबून करचें म्हळ्यार कश्ट आसा म्हणून हांव तांकां कॉन्टेक्ट जालो. तांणी मस्त खूश पावलीची, कांय तोंदर ना, तूं CA करी, आमगेलें सहकार आसा. आनी पार्ट टायम जावन अकावंटंट दा म्हणून ते राबचे ताणें रूम वरे दिवन गेलो. एक म्हयने एक फिक्स ಸ್ವಲ್ಪ संबळ वरे फिक्स केलो आशिल्लो. सो तशीची हांव पार्ट टायम हांगेलो जे अकावंटंट जावन गेलो CA वता आशिल्लो. तुमी पळयता आशिल्ले प्रकार CA कसं जाता म्हणून सांगलें रे, इयर एंड अशें पुरो ना हाफ इयर एंड अशें पुरो. तांणी कसं करता म्हळ्यार टायमींग एक्सटेंड करताची. फर्स्ट ताण म्हणलें सकाळी 9 गंटकून 6 घंटा आसलें पुरो म्हणून. कडे वता वता तूं 7 आसका जाता म्हणलो, कडे 8 आसका जाता म्हणलो, कडे संडे वरे येवका जाता म्हणलो. कडे हांव आलोचन केलें, हो हें मस्त कश्ट जाता असं कळलें. म्हळ्यार हांव पै मामाक उतर दिना, सांजे 6 घंटकून हांव राती 9 घंट पासून काम करता. तांणी वरे कसं फिक्स केलें रातचें जाग वरें दिला, जेवण खाण थंय वता आशिल्लें म्हणून पै मामा सांगलें सर अशी तोंदर जाता कशें करचें म्हणून. कडे तांणी म्हाका म्हणलें तूं कसं आलोचन कर नाका, तुगेले निर्धार कसो पळोवन घे. CA करचें म्हगेलें कसं तोंदर ना, तुका दाखोवतलें धर्मा राबचें रूम दिता म्हणलें. म्हाका मन समदिसना कळ्ळें. म्हळ्यार हांव खंयकी शिकून घेवन हांगेलें फ्री जावन जेवण करचें म्हाका समदिसना. कडे पै मामा सांगलें, पै मामा कशी हांव तुमगेल्यान तूं कंटिन्यू केलें कशी म्हणून सांगलें. तांणी खुशी पळयची कळ्ळें. तेन्ना कंडापडी व्यार आशिल्लें, पै रेस्टॉरंट म्हणून आशिल्लें, आरे बेस्ट व्यार आशिल्लो. तेन्ना तांणी कशें केलें, पळय तूं आलोचन करतलें, पळय आमगेल्यान तूं राब, तुका हांव लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिता, तुका लायक ग्रोथ वरे करून दिता आमगेल्या ग्रुपान तुजी. तूं कॉन्फिडन्स आसा म्हळ्यार आमगेलें राब, देवा भार घाली, आलोचन करे म्हणलें. म्हाका एक पडीक वय पळय कसं नज्ज म्हणून सांगलें, भार गेलें आनी तांगेल्या ग्रुपान तूं कंटिन्यू जावन हें जालें. मैसूराक केन्ना आयलीं तुमी? बेंगलोर सादारण हांव 1992 जॉयन जाल्लो. 2007 अंतू फस्ट प्रॉपर्टी पै ग्रुपाचे आउट ऑफ मैसूर बेंगलोर. तांणी मैसूरा प्रॉपर्टी पळयत आशिल्ल्याची एक प्रॉपर्टी जाल्लें. जाता म्हणटा म्हाका ऑफर निमगेलें तूं मैसूर वता म्हणून. वताच ना बेंगलोरची ट्राफीक, बेंगलोरची पुरा कशी म्हणून. तशी एक आलोचन केलें, जायत मैसूर कशें आमी पळयलें फुडें. चांग गांव, कूल अँड बेस्ट प्लेस दिसलें आनी प्रॉपर्टी वरें पळयलें, म्हाका खुशी जालें. तांणी एक ऑफर दिली ना, म्हणलें जायत म्हणून न्हू. मैसूर 2007 तुकून आयलो. ताजे मागीर 2007 तुकून ते प्रॉपर्टीची कंप्लीट इंचार्ज जावन हांवची पळोवंक येना आसा. तांणी एक्चुली म्हयने एक पाटी येताची, नाजाल्यार म्हयने एक 3 म्हयने 4 म्हयने एक पाटी येताची. तांणीच तांगेले एक फॅमिली मेंबर्स टायप म्हाका एक जबाबदार दिल्ले. हांव मरे ते म्हगेलें हॉटेल म्हणलें वरीची जबाबदार घेवन त्या हॉटेल चलयता आसाची संतोशारी दिवस वता आसा. मस्त सकाळ समाज सेवा तुम्ही करता आसाची. मैसूरा येवन राबून तुम्ही एक सकाळ संघ संस्थे ಒಟ್ಟು मेळ्ळो. ह्या विशयान तुमकां प्रेरण कशी मेळ्ळें?
ॲक्च्युली सांगता म्हळ्यार हें प्रेरणे म्हगेलें हांव म्हणून सांगता कसं जालें म्हळ्यार हांव तुमी तावळे वज्जिलो बायोडाटा आमगेले ॲक्च्युली 8 जन चेडूं म्हगेलें हांव आमी एक मिडल क्लास फॅमिली हांव म्हळ्यार पिग्मी एजंट जावन आशिल्लो LIC एजंट जावन आशिल्लो तो कसं म्हणून सांगल्यार एक म्हणे जेवणा वाडटे वरीच कशी गुंडोवन कसं दाखयतले ते भयंकर समाज सेवा करून आयलो आतां सायकल अंगडी आशिल्ली आमगेली सायकल रिपेरी करता आशिल्लो सोसायटी आशिल्ली तांदूळ आनी हेजे सक्करेचे पुरा ते वर एक आमगेले जी संबंदीचे कंप्लेंट आनी कोण गेले ते आमगेले आतां तुका कडेन आमगेले गॅस लायटाचे रिपेरी आशिल्ले तो तुमी कसो लेखची पुरा कामात ऑलरेडी म्हगेले सादारण कुंदापूरचे न्हय चेंपी म्हणून कंडापडी दूर थंय तुमी खंयचे गांवां गेले बाल माम म्हूण निमगेले पुरो तितले एक नांव आशिल्लो कोणालेय घरांचो कसलेंय काम अशें पुरो ना कोणालेय घरांची कोणी एक मरण जाल्लें तसल्या टायमार मुखार वचून तांकां एक सहाय करचें जावं कसलेय कश्ट म्हणून कोणके एकलो एक सत्ती घेवन वचता रिपेर जावं म्हूण लाभ कोणाले सत्ती रिपेर करून दिल्लो कोणके एक बॅटरी चलतना म्हणून रिपेर करून दिल्लो खंयचे एक रेडी समना म्हणून रिपेर करून दिल्लो आनी नाटक ताणें यक्षगाना पार्ट केला नाटकां पार्ट केला आमकां वऱ्या परवडत आशिल्लो यो रे तूं वरें नाटक यक्षगाना परवड का म्हण घेवन आनी खंयची विशय तागेले की रेडी आशिल्ले आनी हरिकथ येता आशिल्ली ती प्रतिमा जागटकार म्हणून हांगाच कोप्पात येता आशिल्ली तीर्थळी ती आयली त्या वेळार खरिकथ कोणकी तबल जावं का म्हणलें ह्या तबल शिकिल्ली न्ही तशें म्हणून तबले येवं का म्हणलें आनी घरान दवरून सुमार मारता आशिल्लो ती खंय केपें हरिकथेक थंय वता आशिल्लो तशें म्हणून कसं अपेक्षा ना दुड्ड मेळता त्या प्रकार ना खंय एक देवस्थाना भजन वचका आमकां बेटायलें ना पळय यो वचे वचे भजन वचचें म्हणचे आमकां कसकीची यो कशें म्हणून तशी आमकां एक उत्तेजन तो खंयची विशय सांगले वरकची एक मुखार आशिल्ले म्हाका तागेले विशय पळोवन गेले मागीर आनी ताणें जेन्ना हेल्प करचें अशें पुरो आमकां वरकची आमी मिडल क्लास आयले त्या वेळाक म्हाका मलगडे दोग जन बायणी ॲक्च्युली मलगड अक्काक व्हडके टायमार आमी आलोचना करता आशिल्ली यो बा हांव कशी मॅनेज करता म्हणून पण हाण जेन्ना कशी एक सहाय करता आशिल्ली पळय तशी जनान आमकां मस्त सहकार केलें म्हाका इमेजीन वरें पळोवंक जायना कळ्ळें 8 चेडूं तुमी इमेजीन करा आज 1-2 चेडूं म्हणटा चेडूं आलोचना करता कितले संपादन आसले ह्यो इतलो फीस तितलो फीस म्हणटा आमकां 8 चेडूं ताणें चांग एज्युकेशन दिलां बट खंयचेय दिवस ताणें तुमकां कश्ट मारे म्हाका जायना म्हूण सांगिल्लें ना आमकां आलोचना करता आशिल्लें मार्च एग्जाम जाले फुडले आमकां चेडपण न्हू गम्मत आसता आशिल्ली अशी तशें पळयत भितर मे येता जून आसता स्कुला फीस भरका कस कितें तेन्ना पुरा दिता आशिल्लेची कामां तर म्हाका लागला म्हणून लेट करून दी पुरो म्हणटा आशिल्लेची बट तागेले ते आलोचना केले ते कसं की एक आमगेले दैवीक फॅमिली म्हणून की ना आमी केले चांग संस्कार जावं देवाला काम अशें पुरो म्हणून हांव सांगचें इश्ट पावता तुमगेल्या अन्नाक तुमी प्रेरण जावन घेवन आजी तुमी कशा सकट समाजा खातीर निस्वार्थ जावन सेव करता सची ना बदची हांव सांगिल्लो रेची अन्नान केल्ले सेव कसले न्ही तलेरीची अन्नान कसं केलें पळय तेंचे वाटेर वचका म्हूण म्हाका मस्त आश आशिल्लें बट एक कसं म्हणून सांगल्यार मी गेले हांव हॉटेल लायना कामां अशें वचून हांव एक म्हळ्यार खंय मरण जालें त्या वेळार कसं मोठे वचचे कशें कश्ट म्हळ्यार काम अशें वचून पण ते कितले वेळा काडटाची कितले वेळा वताची म्हूण कळना त्या न्हयशी मिगेल कसं न्हय हांव मस्त रक्तदान शिबीर अरेंज केलें आसा म्हळ्यार एक रक्त दिलें की जीवन जाता म्हणल्यार रक्तदान शिबीर अरेंज केलें आसा ताजे मागीर वंदे मातरम फावंडेशन म्हणून हांवें क्रिएट केलें तेजे हांवूच ताजी प्रेसिडेंट NGOची ताजी आश कसं म्हणून सांगल्यार आमी गेले जन कसं म्हळ्यार बरी जातीन तूं पळयताची हांव हिंदू हांव क्रिश्चन हांव मुस्लीम हांव SC हांव ST आज पळय तुमी खंय एक रोड एक्सिडेंट जाल्यार ह्या जातीची मेल्लो म्हणटा बी ना मनुश्य मेल्लो म्हणून ना ताका मिगेले कसं आशिल्लें म्हळ्यार एक फावंडेशन क्रिएट करका तांकां तुका कसं म्हणून सांगलें हांव एक इंडियन तितलेच ते करका म्हणून सांगून हांव आमगेले हॉनररी प्रेसिडेंट मुस्लीम मोहम्मद नसीर म्हणून क्रिश्चन लोबो म्हणला आस गौड आस SC आस ST आस पुरा जाणां घेवन एक क्रिएट केल्लें हाजो उद्देश कसं म्हणून सांगल्यार आय एम इंडियन हांव एक जातीयतीत म्हणून जनाक एक समर करका आनी तो सुमार जन आसाची आमगेल्या हिंदू जन कितलीं जन मुस्लिमां सपोर्ट केले आसाची क्रिश्चनां कितलीं जन हेल्प केले आसाची मुस्लीम जन बरें आसताची आमगेले हिंदू केले जन आमगेले तो मोहम्मद नसीर म्हणलो तो कितलीं जन हिंदू चेडूं हाका तांगेले स्कुला फीस अशें पुरो कोणके ऑटो रिक्षा प्रॉब्लेम म्हणलें ताका ऑटो घालून दिलो मस्त काम केलां आमी ते जनाक दाखोवन दिवका विना आज हिंदू मुस्लीम म्हणचे एक भेदभाव करून आमगेले झगड करून घेवन एक गलार्दव तशें करचें मस्त दुख्खा विशीं तेच देवचेसून हांव तसले कार्यक्रम केले आनी प्रत्येक जनाक कार अप करचे सावट दावका म्हणटाची कोणीय आतां रूख कितलो वतास डेव्हलपमेंटा विशयान रूख कंडापटी वतास प्रादेशीक असमातोलन सकट कडेस 100 एक डेव्हलपमेंट म्हणटाची 1000 कडले रूख काडटाचे झाड घालता कोणी नाचे तें म्हाका मन आयलें हांव परिसराच्या फावंडेशन म्हणटाची सेक्रेटरी जाल्लो हांव कसो करता म्हळ्यार म्हागे ड्युटी तोंद जावचें न्ही म्हणून सकाळीं 7 घंटा वचून घेवन 8:30 भितर एक झाड घालचें एक स्कूल आणतो जावं खंयचे पार्क आणतो जावं तशी घालून घेवन सगळें 4000 झाड घालें घालून 4000 झाड घालून घेवन सुमार कडेक झाड घालून घेवन आमी एक जागृती दिवका
ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ वचून तांगेले कॉम्पाउंडाक आनी चेडूं ताजे बगे जागृती दिले आशिल्ले मस्त हेल्प केलें ताजे मागीर म्हाका एक आश आशिल्लें एक ओल्ड एज होम एक्चुली ओल्ड एज होम येवचें नज बट कसं जालां म्हळ्यार आजी चेडूं पुराय आसचे फुडले वरी आमगेले 8 चेडूं 10 चेडूं नाच वय आतांशी एक दोन चेडूं ते दोन चेडूं कसं करताचे आनी कश्ट पळोवन शिकयताचे शिकयले मागीर चेडूं कसं करताची बरें नावताचे फॉरेन वताचे फॉरेन गेले कुडले वापस येवची परिस्थिती कश्ट हांगा आ नम्मा पळोवंक येताले कोणी नाच आ नम्मा वरे कची चेडूं वाले जगळ केलेली आ नम्माक तांणी फोन वरे करचे आप करताचे तसल परिस्थिती वय तांणी कसं करताची हांव तुका कितले दूड दिवं का आना तुका कितले दूड दिवं का तू कशें आसता निमूच परिस्थिती ना जाल्यार कितले किकडे हांव पळयलें मेल्ल्यार वरे येनाच चेडूं तुमी लास्टाच्या कसं पळोवन दूड दिता म्हणजे ते एक दुख्ख आशें वचून म्हाका एकच आश आशिल्लें म्हळ्यार एक वृद्धाश्रम ओपन कोरका आमगेले GSPचे कोंकणी उलयताले तांकां एक वृद्धाश्रम ओपन करून घेवन तांकां एक छान करून पळोवंक घेवं का निजे जावन तांकां गेलें चेडूं वाचले वरग तशें पळोवंक घेता की ना तितलें लायक तांकां एक पळोवंक घेतले रे आमगेले कसं म्हणून सांगले रे आमगेले अन्न म्हणचे केदारनाथचे चेडूं केदारनाथ आस्ती करचें न्हय रे चेडूं आमगेले आस्ती म्हणून केल्यार मात्र तांकां ते आस्ती व्हॅल्यू येता वय चेडूं आस्ती केल्यार कसं जाता आस्ती व्हॅल्यू वरे कळना आनी नाका तिले वाट्टे वताची तशें जावचें न्हय जें म्हणून तो केदारनाथ सांगता आशिल्लो तशी म्हाका बरें दिसलें आसो आमी एक चांग काम केलें रे तेंची म्हगेले चेडूं मुखार चांग जाता म्हणून जाता हांव कृष्ण रुक्मिणी म्हळ्यार तागेलें आ नंबर नांव अरेंज केलें ना कृष्णा म्हळ्यार बालकृष्ण रुक्मिणी म्हळ्यार म्हगेलें अम्मालें नांव सुनंदा आनी बमनाल घरा नांव रुक्मिणी म्हूण आशिल्लें सो कृष्णा रुक्मिणी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून करून न्हू ताज्यान तूं एक वृद्धाश्रमाक श्रीरामपूर हांव घर घेतिलां आनी तुची ऑलरेडी पुरा रेडी करून दवरलां एक म्हळ्यार म्हाका आनीक इनमेट्स आयले री ते कोरका म्हणून आसा ते न्हयशी तुमी कोविड टायमार पळोवन अशें पुरो म्हळ्यार कोविड म्हळ्यार कसं गोश्ट आमकां फस्ट कोविड सकट भंय आशिल्लो म्हळ्यार प्रपंचा बरें कसं म्हणून गोतना वय डॉक्टरा बरें कसं म्हणून गोतना आमकां बरें गोतना आशिल्लें आमी कसं म्हळ्यार हांव केदारनाथ घरा बशिल्लें जेवण न्हय तेन्ना 21 दीस फस्ट केदारनाथ दिले पळय घरान तूं बशिल्लो खंयचे कारणाक भायर वचचें न्हय म्हणून घरांत बसून हें करता आशिल्लें कडेन फस्ट कोविड जावन सेकेंड तांणी वापस लॉकडावन एक्सटेंड केलें वळख कितली जनाल कश्ट पळयले आतां आमगेल्यान तुची GSBन तूं 75 वर्साची आसाची बामण बायल मात आसाची घराक अरे आनी कशी जेवण करताची आतां भायर ग्रॉसरी हाडचें हुस्का आयटमारचें हुस्का दुड्ड दाखो म्हण ATM हुस्का आतां आमी मिडल एज जाले पूण एटलिस्ट कसं कोविड आयलें कसं आयलें तांकां मॅनेज करता कॅपेसिटी आसता काय जालें तेंचे तांणी असले भायरी कसं लापा वचता म्हणून भिवून घेवन फुडले मना दिसलें ना आमी एक सहकार करुया कसं येतलें रे म्हणून तसं आमकां आमगेले सुब्राय बाळीक मामा शेपरो जगगणा शेपरो सुब्राय बाळीक मामान आमकां इमिडियटली सांगलें हांव दुड्ड दिता मरे तूं हांव वचून घेवन तांकां पॉच करतले म्हणून सांगलें म्हाका दिसलें आसो देव आसा भिवचें कसं आसा चांग काम ना फुडलें हांवें आमगेले इवन हॉटेल स्टाफ आमकां हायेस्ट पेट्ट पळय म्हळ्यार आमगेले हॉटेल इंडस्ट्रीक कसलें म्हळ्यार कसलें ना जालें वय कळ्ळें तेन्ना कसं जालें आमगेले एक्चुली ते भाड्या बिल्डिंगाचे भाड वरी दिवका स्टाफ आसा जाल्यार आमगेले 200 स्टाफ आसाचे 70 स्टाफ हॉटेला भितर आशिल्लीच तांकां दिवसा जेवण खाण दिवका तांकां संबळ दिवचें जाताना कसं करचें म्हणून आलोचन करलें 10,000 संबळ घेता आशिल्लें तांकां संबळ दिवचें जाताना तांचें जीवन कशें चलता म्हणून पर आलोचन करून कडेन बाळ मामान कसं केलें हांव एक दूड दिता तुमी कशें पावयता पळय म्हणून हांव धैर्य केलें पळय देव आसा म्हणून कडेन आमगेले रामप्रसाद मामा घेवन मी गेले कार रे तांगेले घरा वचून घेवन तांकां दुड्ड पळोवन घेवन आयलेची आनी ग्रॉसरी किट अशें पर तांकां सांगलें तुमकां कसलें येतोन आसलें म्हाका कॉल कराची आमी तुमगेले सेव करचे रेडी आसाची म्हणून दिसलें देवा भायर घालें देवा चांग काम करता आसत वय म्हाका काही 2 चेले चेडूं आसाचे तुगेलें रक्षण दावका म्हणून देवान तें रक्षण कोन्न दिलें त्या प्रकारारी काम करून घेवन आयलें आसा तशी GSBक आतां बाळ मामान मस्त हेल्प केलें आतां आमकां लास्ट टायम पयलीं तांगेले आजी टायमार एनिवर्सरी टायमार 18 वर्स जाल्ले चेले चेडूं कोण आसा पळय तांकां 1 लाख रुपया कॅश आनी 8 ग्राम बंगरा कॉयन ते पुरो प्रोग्राम हांवें केल्ले आशिल्ले कशी प्लॅन करून करता म्हणून तशी एप्लिकेशन आपूण समाजा थ्रू दिल्ले तशी आतां अंगविकल कोण आसा तांकां दूड दिवका म्हणून तांकां पर एक 1,60,000 दिता आसाची आनी 80 वर्स जाले म्हळ्यार बाळ तांगेले पुष्पलता मायेक पर 6 तारीखेक 80 वर्स जाता तेणे म्हळ्यार 80,000 रुपया कोण 80 वर्स जाल्ले बायल मनीस आसा GSB तांकां 80,000 दिता म्हणून तांकां सांगिल्लें आशिल्लें तशी हांवेंची आमगेले GSB अशें पुरो हांगा बंटवाळ तांगेले बाळिगा फॅमिली म्हणून आसा थंय ट्रस्ट तशी मंड्या आमगेले मंड्या म्हळ्यार आमी आमगेलेच म्हणून ट्रीट करताचे तांगेले रंग वरे कशें प्लस कृष्णधाम वरे कशें आपले आसा आमगेले ब्राह्मिन्स ना दुर्बळ आसले रे म्हणून तें पुरो हांवें अरेंज करून दिता आशिल्लें ताजे मागीर बाळ मामान म्हाका एक आनीक काम करचो योग दिल्लो कसो म्हूण सांगलें री आमगेले आमची गेले दुर्बळ कोण आसाची कोण फ्लायट चढणी की तांकां एक काशी यात्रा करची जाता म्हणून म्हळ्यार आयडिया हांवें दिलें बाळ माम तुमगेलें मना आसलें रे अशें म्हगेलें आश आसता म्हणून दुड्ड तांण दिली पाप ताजे बगे उत्तर ना कळ्ळें म्हळ्यार दुड्ड आशिल्ली मस्त जन आसाची डोनेशन म्हणटा धांवन वताले आसाची फोन उखलना तेले आसाची
हांनी खंय येता येनाची बाळमाम तुमगेला आतां दिया म्हळ्यार ना तूं दी ते पावता म्हणटालेची तस जावचे वचून म्हाका एक तांणी प्रेरणे तांणी सांगिल्ले प्रकाराची आमी कशें केलें इमिडिएटली JSBन तापोवन घेवन 28 जन कडेन हांव आनी रामप्रसाद मामकले म्हळ्यार 2 वॉलंटियर धांवपाचें पडटा तेंय कसं जालें म्हणून सांगलें री सादारण 28 जनांत म्हाका दिसता 24 जन केदारना फ्लायट चडलेले न्हय आनी मस्त दुर्बळे आनी एज जाल्ले हें कितलें एक चॅलेंज आशिल्लें म्हळ्यार री जेन्ना कसं लेखलें बाळमाम दुडू दिता आनी दोगले गंमत करून आयल्याचें म्हण आशिल्लें बट आमकां कळ्ळें कसं म्हूण सांगलें री एक म्हळ्यार तुमी कसं कसो सकाळीं 3 घंटे उठ्ठा म्हणलें हांव तो बसाच कसं जोक करता म्हण लेखलें मागचे दिवस बसार चल पडलें म्हणलो कल सवेरे 3 बजे उठना म्हणून हांव जोक करता कितके म्हूण कोण उठयता म्हणलें हांव फस्ट अशें म्हणलें कडेन पळयलें बद्दची विश्वनाथ देवस्थान वचतले 3 घंटे उठोवन घे न्हू भायर सरका मोबायल घेवचें ना पर्स घेवचें ना वॉच घेवचें ना बेल्ट आसचें ना कसलें ना एक भंय कसं म्हूण सांगलें री खड्डापड जिवन आसताची कोणी एक खंय उडकून गेले री सोदून हाडची कशी तांगेले मोबायल ना आनी तांकां मोबायल नंबर तांकां बाय पाठोवचे साथ जायना भाश गोतना आनी हेल्ल परिस्थिती आमगेलें कसं जावचें पुरो आतां चांग काम केलें कोणी उरलें तुमकां गोतस कसलें जेवण जाल्लो वयतलें री लायफ लाँग तुमगेले वाटेन नांव येता तशें मस्त भंय आशिल्लें बट बाळमाम एक म्हणलो तुगेल मनान तूं निस्वार्थ जावन कल्मश नाश हांव काम करता म्हणून लायक तूं आलोचना करनाका म्हण तें एक धैर्य तांणी उरलेलें वर्ड म्हाका तर खंयच्याय कारणाक कसं समाज सेवा करता हांव कसलेंय आलोचन करना नॉर्मली जनरल कसं म्हण कसं सेवा करता म्हाका कसं मेळटा म्हूण आलोचन करता हांव कसं आलोचन करना मिगेल कसं म्हण सांगलें री देवा वयरी नंबीक आस दिवची देव दिता कृष्ण परमात्मा सांगिल्लें आसता तुगेलें काम तूं करता वय देव दिता म्हणलो री तशें तावचेसून म्हाका एक धैर्य ना हांव शान काम करया म्हूण तशी तांकां घेवन गेलेच तांकां घेवन वताना एक मनुश्य पाप ताका चमकुचें जाताना 3 किलोमीटर चमकूक सकाळीं वट्टा काय ना खंय खंय की गल्ली 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 वरका एकल्या मुखार रप करलें एकल्या मागशें रप करलें एकलें मिस जाल्यार कश्ट तांत करून जाता केल्या जन सुस्त जालें म्हणून मदीं मदीं बसता आसाची मुखार वताना रपताना हांगा रपसे येताना भाश कळना जॉबांत एक नंबर ना कसलें ना देवा म्हणलें तांतू एकलें चमकुचें जाय न्ही आमी हातार दोन घेवन ताका कितली दूर उपकरण घेवन हाण घेवन सेव केल्लें कळ्ळें तें पोरगां मात मिगेलें जिवनांतू विसरना तसले एक कार्यक्रम म्हणून सांगचें इश्ट पावता ताका आमकां सहकार दिलें बाळमामाक अनंत चिरुणी म्हणून सांगचें इश्ट पावता कसलें म्हळ्यार असालें एक तांणी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचें एक मुख्य आनी आमकां करचे वर योग मेळ्ळे ताका रामप्रसाद मामान सहकार दिलें आमगेले JSBन सकळान आमकां सहकार दिलें ते कार्यक्रम चेंदार जाले तें एक अविस्मरणीय घटने म्हणून हांव सांगचें इश्ट पावता हातू मदेंतू प्रवासोद्यमांतूय आसक्ती आसा तुमकां वय प्रवासोद्यम म्हळ्यार एक्चुली तुमी गोत आशिल्लो री आमगेले मैसूर आमी प्रवासोद्यमांत अवलंबीत जावन आसाची पळय खंयचे एक सॅक्टरांत तुमी बरी रयता पिवर गेले री रयता इम्प्रूव जाता जेवळी गेले जेवळी इम्प्रूव जाता हॉटेलीन म्हळ्यार हॉटेलीन इम्प्रूव जाता तुमी टांगा घेतले टांगा इम्प्रूव जाता टॅक्सी चेक कशी म्हळ्यार टॅक्सी इम्प्रूव जाता तुमी प्रवासोद्यम म्हूण केदान घेता पळय हें एक घेतले री सादारण खंयचे सॅक्टर आसले तांकां बिजनस आसा खंयचे सॅक्टर घेया प्रवासोद्यम इम्प्रूव जाल्ले पळय हॉटेला वेव्हार चड हॉटेला वेव्हार जाल्यार कोण वता रयताले आयटम पुरा मॅक्झिमम घेवचे हॉटेलाचे नाची वय की न्ही डायरेक्ट जावन टॅक्सी चेक टॅक्सी मेळ्ळें ड्रायव्हराक काम मेळ्ळें हॉटेलांत कितले जाणां काम मेळ्ळें टांगा गाडी विकताले कितले जालें नेलगडलो विकता ताका जीवन जालें खसखस आर्टिफॅक्ट्स विकताची तांकां जीवन जालें अशें तुमी प्रवासोद्यम विशय कळ्ळें री सिक्कापडे जेन्ना बेनिफीट आसा कळ्ळें म्हळ्यार री कर्नाटका नत्तील जाग ना प्रवासोद्यम विशय काडचे गेले री कर्नाटका इज नंबर 1 सांगेत आतां हॉटेल इंडस्ट्री म्हणचे कसले तो खंयची जाती पळयनाची एका ग्लास शिकन जाल्यार री आमी काम दिताची हॉटेल इंडस्ट्रीत खंय दिता सांगाची प्रत्येक कडेन शिकला हांवें जाती खंयची पुरो पळयताची आमी कसलेय पळय अशें हॉटेल इंडस्ट्री काम दिताची तशी आमी काम दिवची वचून म्हाका एक प्रवासोद्यम बघ मस्त अशें आशिल्लें हांव पुराची मिनिस्टर मेळ्ळास इवन सिटी रवी मेळ्ळा कडेन सारा महेश आशिल्ली ताका मेळ्ळा आनंद सिंग मेळ्ळा जनार्दन रेड्डी मेळ्ळा तांकां पुरा हांव मिगेले कशें इनपूट जाता दिता आशिल्लो सरकाराची इवन म्हाका KSTTC चेअरमॅन दाखोवन म्हणून अशें आशिल्लें तें दिल्लें म्हणून सांगलें हांव प्रवासोद्यम खंय एक लेवल पळोवंक म्हणून म्हाका आसता आशिल्लें ताजेर मस्त बेनिफीट जाता म्हणजे कसो तें एक आशे सून हांव इवन पेपरांत मिगेले सुमार रायट बरयलें आसा आनी इवन मिगेले मस्त एपील जावं प्रवासोद्यम रिलेटेड पॉयंट्स जावं तें पुरा हांव प्रवासोद्यम सचिव पावयलें आसा बट चलतास कशें करूं जायना ಈ ಅಭಿಲಾಷೆ एक दीस पूर्ण जावं दिल्ले री संतोष खंडीत येतलें हे नंतर पत्रिकेंत काम करचे अवकाश तुमकां मेळ्ळेले आसा ते खंयचे पत्रिकांनी तुमगेलें काम कसलें आसा ना शिल्माय तें कसं म्हळ्यार री म्हाका कसलें एक
कोरका म्हणून आशिशिले इवन आमी सान आसतनाची आमगेले नॅशनल हायवे तेदना सिंगल रोड आशिल्ले हांव तेदनाच एक रायट अप दिल्ले डब्बल रस्ते ಬೇಕು म्हणून आतां 30 वर्सां फुडें आतां पयलीं पेपर म्हणटा तूं तेदना कशें दिलें मरे म्हणून म्हाका कोतना कसं की म्हणून येयलें कोरका म्हणून तशी आमगेले एकलो करुनाड वर्दी म्हणून एकलो पेपराचो म्हगेलो स्नेहीत जाल्लो तो येत आशिल्लो हांव ताका म्हणटा आशिल्लो सर हिंग बरसी हीत बरी म्हणून तो बरयत आशिल्लो आनी एक पाटी येयलो ही तर बरी दिसता म्हणून ताका आयडिया दिता आशिल्लो तो बरयत आशिल्लो कडेन एक पाटी म्हणलो सर ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು म्हणलो हांव म्हणलें ನಾವು ಬರಿಬೋದಾ म्हणलें ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ म्हणलें ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮಿಗಿಲೇ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಯಾವತ್ತು तुका हांव कसले एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणलो वय मारे दी म्हळें कडेन ताणें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले हांव ಸುಮಾರು ರೈಟಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆशिल्ले ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಬಾರದು तशी ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ आनी ट्राफीक पोलिसाला अशें पुरो आनी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केस अशें पुरो कानून कशी जनाक आमी फस्ट कानून दिवची की पोलिसान बरी पेनाल्टी घाले चेंज जाता पळय तेजे विशयान मस्त हांव रायटअप दिल्लो तें म्हाका कशें की एक उत्तेजन येता आशिल्लें इवन परिसर आसतना परिसर ಮತ್ತು ಬದುಕು म्हणून हांवें इवन एक बूक बरोवंक म्हणसर बरयलें म्हाका टायम जायना तशी राबलें म्हळ्यार परिसर आनी बदूक कशें एक कॉम्बिनेशन आसता म्हणून आमी कसं करता आमकां संबंद आसलेले आसाच परिसर कशें की विंगड आमगे जीवन विंगड म्हणून आसाच एक्चुअली दोन एक कॉम्बिनेशन आसता तुम्ही परिसर चांग कोण पळया आमगे लायफ बरें चांग जाता तुम्ही एसी हॉला भितर चड दीस बयसा नेचरांत वचून बयसा आमगे लायफ आनीक चांग वाडटा तशी म्हगेली काश आशिल्ली ते विशयान हांव ते पेपरान ಸ್ವಲ್ಪ रायटअपान दिवन घेवन कंटिन्यू दा म्हणलो आमगेले टायम वता आसना तशें तशें तुम्ही सहाय्यक संपादक जावन आसा वय सहाय्यक संपादक ताणें पोजिशन दिल्लो आसा काही काही मदीं जालें तेवढ्या रायटअप दिता आसा नाजाल्यार म्हगेले इनपुट्स ताका दितात आनी बरयता आसाच हे सकड न्हयशी आनी काही मस्त सकड हव्यास आसा तुमकां ते ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले विक्षकांक ತಿಳಿಸಿ हव्यास म्हणून तशेंच कन्नै केलें म्हळ्यार आमगेले अन्नान सांगिल्लोची जेवणा वाडटे टायप आमगेले चेडू मारा कशी दाखयता गुंड वयता म्हणलोची हांव स्टार्टींग तुकून अन्नाल ಒಟ್ಟುची नाटकां वता आशिल्लें ಮೂರು ಮುತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ आसता तांगेले नाटक तांगेले आनु बालकृष्ण पै म्हणून आशिल्लो कुळ्ळप वय तो आनी बालकृष्ण कामत म्हगेलो आनु एकची दोस्त आशिल्लीची तांगेले खंयचेय नाटक आसलें ती आमगेले अन्ना एक पाट दिता आशिल्लें आमगेले अन्नान कसं म्हणून सांगलें आमकां पुरो आपोवन उरचें इवन आतां कोडेश्वराक तेर आसता म्हणून सांग आमगेले फॅमिली ಒಟ್ಟು आपोवन उरता न्ही ಒಟ್ಟು वचा म्हणून तें कसं की तागेलें खंय आशिल्लें मस्त जेवण खंय येद्र आयलें तेवळेक पळय तशी बालेन फॅमिली म्हणून तशी खूश आशिल्ली तशी हांव नाटक म्हळ्यार उरकची आनी हांव कसं कळना तूं यो रे म्हणलें कडेन ते कुळ्ळप्पा म्हाका बाळपा म्हाका सांगता आशिल्लें हांगा कसं ड्रेस घालून राप करत येता म्हणून आमकां कसलें कळना काय ना कडेन कसं न्ही एक वेश घालून राप करत आशिल्ली आमी रापून येता आशिल्ली तें एक उत्तेजन आयलें तशी नाटकाक हांव पाठ करता आशिल्लो तांगेले तुकून वची ताजे मागीर यक्षगाना पाठ करता आशिल्लें आमी एक्चुअली ट्विन्स न्हू हांव म्हगेले भाव यक्षगाना करता आशिल्ली स्टार्टिंगाक बालगोपाल म्हणून आसता आशिल्लें स्टार्टिंगाक ते खंय गेले आमकां दिवचें केलो जन म्हणटा कसं मार आमी कन्नडी पळयले आसा म्हणून एकल एक तोंड आशिल्लें एकन करता आशिल्लें म्हणून तशी नाटक अशें पुरो यक्षगान अशें पुरो इवन तुमगेले देवस्थानां खंयचे वाडचे तें अशें पुरो कोणालें कसलें फंक्शन अशें पुरो स्वामेल प्रोग्राम चातुर्मास म्हळ्यार म्हाका दिसता 4 म्हयने मॅक्झिमम आमी वता आशिल्लीं एक जेवण नो डावट दोनी जन देवाल सेव तीन जण वाडचे कसं कीच तेन्ना आनी स्वामेल म्हळ्यार 3 साडे 3 जाता आशिल्लें आमी स्कुला वताना एक बंक जाले रेट ना म्हणून धांवन वचूंक गेलो सांजेचे वाण घेवन रावची की कसं कितें करून येता आशिल्ली तशी ताजे मागीर म्हाका एक कसं म्हणून सांगल्यार हेल्थ चांग जावंक येवका आनी म्हाका चिकित्सालय हांव तेन्ना गांव आसतना कुंदापूर आसा आमगे बंडारस्कास कॉलेज तुकून कोडचाद्री बेट्ट हें करचें आशिल्लें 4 जाणां तेन्ना एक 3 पाटी गेल्लो कोडचाद्री बेट्टाक तशी एक उमेद जाली कडेन एक पाटी तिरुपती बेट्ट चोडया म्हणून दिसलें तिरुपती बेट्ट मेटल चोडून घेवन वचून आयलो ताजे मागीर श्रवण बेळगोळा तेन्ना तांगेलें मस्तकाभिशेक जाता थंय वचा म्हणून सांगलें थंय सांजेचे वचत ते जनाल हें क्यू पळयलें मात तिगून गेलें ह्यो कसो रावपा म्हणून एक उमेद चोडया म्हणून सांग तशी वचून घेवन आयलें चामुंडी बेट्ट हांव सुमार पाटी मेटल चोडून घेवन वचून आयलो तशी एक नमूने उत्तेजन ताजे मागीर क्रिकेट अशें पुरो आमगेले पै प्रिमियर लीग पै ग्रुपान तूं वटलचे एक्चुअली कसं म्हणून सांगलें बरी काम केलें न्हू पुरो तांकां एक एंटरटेनमेंट आसता म्हणून घेवन आमगेलेची एक ग्रुपात कोणू एक टीम कोणून क्रिकेट टुर्नामेंट करता तशी तांणी टुर्नामेंट केलें म्हळ्यार एक हॉटलात कोण एक टीम तशें 2019 तांणी स्टार्ट केलें आशिल्लें तेन्ना म्हाका आमगेली टीम गेल्लें हांव कॅप्टन जाल्लो तेन्ना 50 वर्सां जालें रिचर्ड ना म्हणून हांव खेळया म्हणून एक उमेद केली ते आनी तुमी सादारण सांग खेळणी नॅशनल कॉलेज ग्राउंडान तोची रेग्युलर खेळ केले केले तशी कॅप्टन जावन एक अवकाश मेळ्ळें खेळ घेवन कप्पू विन जावन घेवन आयलो त्या टायमार तशी कडेन तुमी चेस अशें पुरो बॅडमिंटन डेली सकाळीं हांव 1 घंटे शटली खेळटा तें अशें पुरो खंयचे विशय कळ्ळे रे आमकां उमेद तुमी दाखयता कॅरम खेळचे यो म्हणून चेस खेळचे यो म्हणून खंयचे कळ्ळे रे हांव रेडी आसता आमकां एक उमेद ते खंयचे ना म्हणचें न्हय म्हणून इवन तेन्ना आमगेले सायकल आंगडा आसता सायकल रिपेर कर म्हणून सायकल रिपेर करता आशिल्लो सत्याक तुमी कड्डी गिड्डी केले तें रिपेर करता हांव तशी अनालोड बसून इवन गॅस लायट आमगेले घरा गॅस लायट गॅस लायट पुरा ताका जी
पुरा शिक्का म्हणून म्हाका एक उमेद वय. ताका खंयच्या कामाली आय एम रेडी म्हणलें तशें करून मस्त सकाळ प्रशस्ती तुमगेल सेवा मना दवर न्हू मस्त संघ संस्थेन तुमकां दिलेलें आसा ते ना प्रशस्ती म्हूण केदोना आमी काम प्रशस्ती काम करचें ना नाही कसं कसं प्रशस्ती कळ्ळें. मेळ्ळा तातूंत हांव म्हळ्यार प्रशस्ती म्हळ्यार एक सान्ना पोटा सुमार सान्ना हें केल्लें आशिल्लें बट एक म्हळ्यार आमगेले म्हाका कोवीड टायमार आमगेले येयले त्या वेळाक हांव आमगेले हॉटेल कार्मिका म्हळ्यार हॉटेल कार्मिकांत कसो प्रॉब्लेम म्हळ्यार 200 लोक 100 लोक कामाचे आसताचे एक कार्मिकाक जावं कोवीड आयलें म्हळ्यार हिडी हॉटेल काडून बंद करताचे आनी कस्टमरान भायच्यान आयले वरे कश्ट आमगे लेबर खंय खंय वताचे तांणी कसं हाडले वरे कश्ट तसं टायमार हांव कसं केलें म्हळ्यार आमगेले पुरा हॉटेला स्टाफाक एक कोवीड वॅक्सिनेशन कॅम्प करतना तांगेले कॉर्पोरेशनाचे एक दोग जण येता आशिल्ले तांगेले कसलें काम जायनाशिल्लें तांणी मस्त स्लो हांगा क्यू कटले राबता हॉटेल चलका प्रकोरक आशिल्लें हांव कडेन आमगेलेच स्टाफ हांव थंय बसून घेवन आनी आमगेले एक स्टाफाक घालून घेवन म्हगेले लॅपटॉपान तूं तांगेले कशें एंट्री घाल शिकून घेवन हांवेंच बसून पटापटा पटापटा करून घेवन तांकां सगळ्यांक कोवीड वॅक्सिनेशन दिलें ते तांकां खूश जमता न्ही ते मी सुनंदा पालनेत्र म्हण आशिल्ली श्रीमती सुनंदा पालनेत्र तिगेले करणे एक सन्मान करून घेवन एक एवॉर्ड दिलें ताजे मागीर आमगेले कसं म्हणून सांगलें कोणीय काम कसं न्ही जावका म्हणलें तेवढं हांव खंय पूण हेल्प करता आमगेले GSBचे अशें पुरो ना कोणीच एक काम जावका हांव मॅक्झिमम आमगेले हॉटेल इंडस्ट्रीक काम करून दिता आनी कन्नाला तुमी पळयलें वरीची गव्हर्मेंटातून गव्हर्मेंट काम म्हळ्यार पुरा भायच्या राज्याचे येताचे आमगेले कन्नडाचे उलोवचे परिचित ना तशी हांव कन्नडाचे कोणी येवन म्हाका काम दाखोवं म्हळ्यार खंय पूण एक सेसूच मन करता आशिल्लें तशी कन्नडा राज्योत्सव कर्नाटका रक्षणा वेदिके तांगेलें कशें तांणी म्हाका पळोवन घेवन तांणी एक म्हाका एवॉर्ड दिलें आतिथ्य रत्न एवॉर्ड म्हणून सांगलें आनी कडेन BNI म्हणून बिजनेस नेटवर्क इंटरनॅशनल म्हणून तांणी एक एवॉर्ड दिलें आशिल्लें तशी सण्ण पुट्ट एक 2-3 एवॉर्ड मेळ्ळा चलतास मागीर ಈ ದೇವು ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ तुमगेलो अभिप्राय कसो पळशील माय एक मुगेल कसं म्हणून सांगलें आमगेल भारत एक सान देश अशें पुरो पुरातन काळातून यज्ञ याग देवाल विशय कोरून आयले कारणांतू आमगेले आजी देश हिंगेन विश्वांतूच एक नंबर 1 जातास वय तशी आमी देव धर्म कोरत आशिल्ले तुमी पळोवन अशें पुरो आमगेले 30 वर्सां फूट पळया प्रति एक घरांत एक सत्यान पद्दत आशिल्ली प्रति म्हयन्यान दिवसा घरा भजन जाता आशिल्लें वय की न्ही वय देवता कार्यक्रम बेस्ट चलता आशिल्ले प्रति एक परब कितले चंदार करता आशिल्ले म्हळ्यार तितले ब्युटिफूल जावन जाता आशिल्लें सगळो फॅमिलीचे न्ही आज कल एक दुख्ख जाता सांगचे वरें बेजार जाता कोण एज्युकेशन चड घेता पळय तो देव धर्म दूर जातास ते एक दुर्दैव म्हणून सांगचे इश्ट पावत कितलेकीच्यान निमगेले त्या वेळार अनामल काम करतले म्हळ्यार ना आमी अनामल काम करून सोडलें आमी कशें वृद्धाश्रमांत दूर दिताची आमी खंय खंय दूर दिवन सोडताची कितले चेड म्हाका जन्म घालता आसा ना म्हाका तेची खमता कांड दवरता आसा म्हणचे असल पुरा पळयतना मस्त दुख्ख जाता वय हांव सांगचें कसो कसो आतां मनुष्य दुड्ड करता नवें संपादन करता एक घर करता मनशान कशें दिसता सांग आनीक घर अनेक घर करता करून. नवें वय संपादन करता आनी चड करता म्हूण दिसता नवें हांव सांगचें तुमी वरें कशी देवधर्मा विशय अशें पुरो आमगेले कसं न्ही परब अशें पुरो संस्कृत अशें पुरो चेडवांक हें करता गेल्लो वयतले म्हाका दिसता खंडीत तुमकां कशी आज एक घर करून 2 घर करता म्हणटा तुमी त्या विशयान गेल्ल्या वर कशी तुमकां डेव्हलपमेंट जाता तुमी आनी चांग इम्प्रूवमेंट जाता म्हणून म्हगेलें हें तशी हांव अष्टमी अशें पुरो चवथ आमगेले घरा करता खंयचेय कारणाक चवथ मिस करना गांवांत करता प्रति वर्स चवथी वता अनामल हें कसं न्ही वर्शीक खंयचेय कारणाक मिस करतना तांकां तें पावता म्हणून म्हाका एक नंबीक आसा तें अशें पुरो खंयचे देवता कार्यक्रम अशें पुरो परब अशें पुरो जालें तितलें चंदार एक समाजाचे कार्यदर्शी जावन की ना युवक एक प्रेरणा दवच की ना नेक्स्ट जनरेशन हें कळच की ताजे विशयान वय हांव तें कोरून येता तुमगेल हे अविरत उद्योगू आनी तुमगेल हव्यासू त्यानंतर समाज सेवा हाका पुराय तुमगेल घरच्याले सहयोग सहकार कशें आसा पण तुमकां गोत्तस आतां कोणी कसकी एक करताना पक्कने सपोर्ट ना जाल्यार तें कंटिन्यू जायना तत्व जायना आतां हांव करता आसतना तूं कसले समाज आतां सोडी म्हण सांगलें हांव बशें डिस्कंटिन्यू करचें अशें पळय बट घरच्यान म्हाका तसले कसले सांगनी तीन म्हगेले बायल विजय कामत तीन कसं म्हणून सांगलें म्हळ्यार एकच पण केदना समाजा कार्यक्रम काम करताना खंडापडी वायट उतरता मागशें तोंड आयलें उलयताची तुमकां ते तडसुंगेचें जातवे आलोचन करा दोनीच जावन इवन कोवीड टायमार म्हाका दिसता कोणी बायल मनशी वस म्हणचे जायना तीन पाप वस म्हणी ताले वरक देवा भार घाला तुमकां चांग काम करता म्हण आसना हांवें पळया तुमगेले जागृत म्हणलें तशी ती प्रत्येकान तूं म्हाका एक फाटीबल राबिल्लो आसा म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा आनी ती गोत आसा की हांव निस्वार्थ जावन काम करता आसा आतां इवन तुमकां मे म्हयन्यार गेले मे 30th गेल्ले आमी
हांगा खंय काशीक तीन म्हणलें पळय सकड येत जाल्यार आसाची जागृत कळ्ळें म्हळ्यार कोणालें कसं जाल्यार नांव तुमगेलें येवचें बट भिवू नाकाची धैर्य कराची बट चंदेर कराची एक जागृत मनशाच पळय ते म्हाका प्रत्येक हें आयलें तुमकां सांगता की ना की एक्चुअली आमी 9 गंटे भायर सरका 9 गंटे भायर सरतना एक बायल मनीस कोणके आधार हाणें ओरिजिनल ती हांव घरा वचून हाडटा म्हण तिका कार दिवन पेटयलें तीन कार दिवन येताना करेक्ट जावन बसाचें एक हें वायट जालें एक्सिलेटराचें कीबोर्ड हांव कोणाक सांगनी त्या दीस अमास दुसरें आनी खंयची कोणी आलोचन केलें कश्ट आशिल्लें म्हाका कोणके म्हाका मॅसेज गेलें फाल्यां अमास म्हणून हांव टिकेट बूक केलें जाल्यार भायर सर जाल्यार परत अमास म्हणून हांव कट करचें तशें हांव आलोचन करनी आतां तिगेलें आधार कार्ड हाणें हांव आलोचन केलें यो देवा आधार कार्ड हाणें कसं करचें म्हणून आनी तेव्हा म्हाका दिवस त्या रामप्रसाद म्हणून प्रत्येक मॅसेज डेली घालता आशिल्ले तें घालून घेवन जेन्ना कोण घेवन वरें करता आनी हाडटा आशिल्ली ती काय की दत्त नव्हतें मिस जाल्लें कारण ती घरा पेडून घेवन तिनूय हाडका जालें तीन हाण घेवन बस स्टार्ट जातना लेट ताजे मागीर कसं न्ही जेवणाक काय राब केलें आनी 1 घंटो वता आमकां बस फ्लायट मिस जाल्यार फ्लायट काय राब ना बस जाल्यार जावं राब करा फ्लायट काय राब करना प्रोग्राम कॅन्सल जाल्यार कसं जाता आशिल्लें इतली जाल्यार वरां हांव फोन करून मिगेल बेंगळूर मिगेल बावाजी आशिल्लो ताका फोन करून घेवन जेवणा पॅकेट रेडी कर मरे एक राब कर येता म्हणून खंयची एक मदीं राब करून न्ही जेवणा पॅकेट बसार दिवन घेवन हात धुवचे उद्दा दिवन घेवन तेंची टमलार करून बसारीच जेवण करून व्हेलें कळ्ळें म्हळ्यार राब कर 1 घंटो गेलो म्हळ्यार खंयच बस फ्लायट मिस जाता आशिल्लें नांव वरें पाडवे बाळ मम्मी कितले बेजार हांव इतलें दिवन घेवन कसं करचें म्हणून इतले पुरे कश्ट काढ तशी मिगेल बायलेले संपूर्ण सहकार आसा चेडूं होणारे सहकार केल्ले आशिल्ले आत्ता वरें समाज सेवा ती गोतस की अविरत जावन चांग काम करता म्हण आसता म्हणून तिगेले सहकार आसून चलता आसा मस्त खुशी आसा शी तुमी आमगेले युवजनांक एक आदर्श जावन आसाची आयचे कार्यक्रमा मुखांतर तुमी युवा पिळगेक काय पुणी एक संदेश दिवच्याक 2 उतर सांगच्याक इश्ट पवता की खंडित पळय आमगेले युवा पिळगेचे आमगेले नेक्स्ट फ्युचर म्हणून सांगिल्ले प्रकार हांव युवा पिळगेक चड सांगचें कसं नाकलें म्हळ्यार मॅक्झिमम जन एज्युकेटेड आसाच मिगेले एक विशय कसो म्हणून सांगल्यार दय धांवन तुमी संपादन कराच संपादन करचें राब करूं नाकाच हेल्थ इम्पॉर्टंट पळोवंक मस्त कडेन आमी पळयताची बरी काम कोण बसताची हेल्थाक एक्सरसायज वचनाची बशील कडेन फूड खावचें बशील कडेन काम करचें तशें करूं नाकाच मिनिमम 1 hour एक्सरसायज कसं नाही करा जिम म्हणून वॉक केले वरके एक्सरसायज घरची घराक वयर काण पुसी येतो ना तेव्हा एक्सरसायज अम्मा आनम्मा सपोर्ट करा तेव्हा एक्सरसायज दोन्ही धांवन घेवन आत्तां पळयत अशें आमी देवधर्म म्हणून म्हाका जन्म घालचे दातना हांव तशी ना अशी ना कसलेची नॉन वेज खावं नाकाची म्हळ्यार आयकनाची तशें पुरो आसाची हांव सांगचें कस आसा पळय तें कराचें आतां तुमी एक लायफ पळयलां कसलें गम्मत लायफ पळयलां अशी देवधर्माचे पुरो इवन समाज सेवाचे पुरो आतां आमी तुमी पळयता समाजांत कोणीय युवक मेळटा जेता सावेना युवक संख्ये नाच कळ्ळें म्हाका समाज नाका कसो नाका तांगेले एक हें घालून वचची हांव युवक सांग तितलेची खंयच्याय कारणाक तुमगेले जाल्लेले जागो भाशे आनम्मा खंयच्याय कारणाक विसर नाका तुमकां कश्टपण आनम्मा शिकून घेवन तुमी खंयची गांव वचून आनम्मा कितले दुड्ड पेडोवचे आम्हा कितले दुड्ड पेडोवचे म्हणचे किंता तुमी एक पिडी येवन तांकां पळोवन वचाची आनम्मा जागृत करायची कारण तुमगेले चेडूं फाल्यां तुमी पळयत कशें पळयता म्हणून वतना आमगेलें जीवन आमगेलेची कन्नडी आमी केल्लेची तशी देव संस्कार अशें पुरो ते कराची एक्सरसायज विशय अशें पुरो एक्सरसायज कराची हांव आमगेले हॉटेलां पळयता कितली की जाणां येयले तेवळे कसो करता बसवे आमगेली गुफा फर्स्ट फ्लोर आसाची 10 स्टेप यंगस्टर येताची कितें खंय गुफा म्हणटाची अशी वयर फर्स्ट फ्लोर म्हळ्यार लिफ्टार आपताची तेंची चिकी येत जाल्यार आसली री फर्स्ट फ्लोर म्हळ्यार यो मेटल चडय म्हणटाची तशें आसाची ते तुमकां एक मेसेज तशें जावचें वचून समाज सेवा कराची चांग काम कराची आनम्मा नांव हें कराची आनम्मा खंयच्याय कारणाक सोण घाल नाकाची आनी तुमगेलें जीवन चंद्यार चलो म्हण घेवन म्हगेलें ज्येश्ठ काल म्हळ्यार चड काय सांगचें कसं ना तांकां कोत आशिल्ल्याचे हाजेर एज्युकेटेड आयएसाची तांणीचें आलोचन करून घेवन इतलें केलें री चांग म्हणून म्हगेलें तुमगेले ताबडे एक नेमकं आशिल्लो हांवें प्रश्न पै विस्टा हॉटेल ते 3 स्टार केला तुमी हय तातूंत तुमी कसं जालें म्हळ्यार गुफा मागीर आनी खंयचे थीम आसा तुमगेले तांकां जंगल म्हूण केल्लें आशिल्लें ते एक्चुली कशें म्हूण सांगलें री नॉर्मली आमी मैसूर येतानाची आमगेले हॉटेल एसोसिएशन प्रेसिडेंट राजेंद्र म्हूण आशिल्लो आमी तेन्ना गुफाक काम करता आशिल्लेची तो भितर येवन पळयलो तो पळोवन घेवन कामत रे हें बेंगलोर न्हय मैसूर रे तुमी हें न्हू दुड्ड घालेरी म्हाका दिसता कश्ट आसा तुमकां आमगेले पै ग्रुप स्टायल कसं म्हणून सांगलें आमी नवें म्हणून कसलें करता आमी कॉन्फिडन्स आसा आतां केला हॉटेल हांव पळयले प्रकार खंयच्या हॉटेलान हांव सांगना हॉटेल कसं म्हळ्यार कसलें बंद जाता म्हळ्यार तांगेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सम आसना ओनर कसं म्हणटा तूं म्हाका व्यार चडय हांव चेंज करता म्हणटा मॅनेजर कसं म्हणटा सर चेंज करनाशें हांव व्यार चडना म्हणटा तशी परिस्थिती आसा
बट आमगेल तशें इनोवेटीव आतां गुफा कोरका गुफा केल्लें बेश्ट चल्लें आतां आमगेल पुरा वाटलं आमगे हुबळी आसा तिरुपती आसा बेंगलोर आसा पुरा आमगेल गुफा आसा गुफास जंगल म्हूण केल्लें आशिल्लें फॉरेस्ट थीम कडें कशें केलें जंगल ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ चल्लें चेंज कोरका इमिडियेटली आमी तांकां आंध्र पिजन हाडलें केलें म्हळ्यार मैसूरांत आंध्र खावपा म्हूण चेंज दिसता आंध्र पिजन हाडलें आतां आंध्रांत मग आमगेलें ओपीएम म्हूण पब आशिल्लें पब बंद केल्लें आतां त्या जाग्यार मुळबागल दवसा म्हूण ओपन केलें म्हळ्यार मुळबागल दवसा म्हूण विंगड टायप हांगा मैलारी दवसा म्हूण परस तशी दावणಗೆರೆ बेण्णे दवसा म्हूण तशें एकदम विंगड टायप तें हाडलें आमगेलें कसं म्हळ्यार इनोवेटीव जाता आसका जेन्ना विंगड दितात आमकां तशी एक एक्टेक्ट कोरका म्हणून आमगेले एक प्लॅन्स कामात मग तुमगेलं अविरत कामामध्ये तुई आमगेलो येवन संवाद चलसूच्याक अवकाश दिलेल्याक विश्व कोंकणी तर्फे ना तुमकां मस्त धन्यवाद. विश्व कोंकणी मस्त चांग काम करता आसा बदची एक सुयोग कला म्हळ्यार आजकाल कन जालें म्हळ्यार एक इंग्लीश भाशा येवची वचून जनाक मातृभाशा जावका म्हणना वय तांगेले प्रकार कसं म्हणून सांगलें इंग्लिशान उलयलें ग्रेड चडलें म्हळ्यार आनी कितले की जाण आमचे गेले पळयले बरी कन्न उलयले ताचे आमचे गेले उलयले ग्रेड उणकी कसं की बतना तशी विश्व कोंकणींत चांग कार्यक्रम करता आसाची तशें वचून विश्व कोंकणीन म्हाका एक आपोवन एक अवकाश दिल्ल्याक हांव विश्व कोंकणीक आभारी म्हूण सांगताची असले कार्यक्रम आनी चेंदार चलो विश्व कोंकणी नांव प्रकार विश्वांत पुरा कोंकणी भाशे पसरस म्हूण सांगताची धन्यवाद सांगचे इश्ट आमगेल हो मैसूर चिपोनमोळू कार्यक्रम वीक्षण करता आसूचे सक्कड वीक्षकांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन म्हगेलो धन्यवाद.